नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। युक्रेनातल्या विद्यार्थ्यांक उखलूंक ऑपरेशन गंगाक नेट फुडल्या 3 दिसांत 26 फ्लायटी किवा उपरांत खार्किवाचेरय मारो हजारांनी विद्यार्थ्यांक सांजे मेरेन शार सोडूंक शिटकावणी। उपराष्ट्रपती नायडू ब्रेस्तारा सावन 2 दीस गोंयांत राजभवनात दरबार हॉलाचें उक्तावण 7 कोटी मोडून हॉल 1000 लोक बसपाची तांक नव्या सरकाराचो सोपूतविधी दरबारांत। मोपा लिंक रोडाक गांवची शेतावाटाची नासधूस उपजिल्लोधिकाऱ्याचे केंद्रीय कायद्याचेर बोट पंचायत हरकती खंय लागनात शेतकारांक जाप शेतकार जाल्ले कोर्टांत। मोरजे दर्यादेगेचेर कासवांचे अधिसूचित नेस्टिंग सुवातेर रातया फोग टुरिस्टांचो धुडगूस शेकांचे लुकसाण पोलिसांनी उत्तर प्रदेशांतल्या एका फोगेराक उखल्लो। कळंगुटे सोजा लोबो हँगओव्हर क्लबार हल्ल्याचे केशीत म्हापशा कोर्टांत चार्जशीट 25 जाणां आड आरोप 18 जाण कोलवाळे जेलींत एकलो जामीनदार 6 फरार। क्रिस्तांवांचो प्राचिताचो काळ लेंट सीझन सुरू गोंयचे क्रिस्तांव इगर्जींनी ॲश वेनसडेच्या मिसांत वांटेकार रशिया युक्रेन शांतिकायेक आर्च बिशपाचो उलो। युक्रेनातल्या विद्यार्थ्यांक उखलूंक ऑपरेशन गंगाक नेट फुडल्या 3 दिसांत 26 फ्लायटी एकलो गोंयचो भुरगोय पावता। राजधानी किवा बरोबर खार्किवाचेर रशियन सेनेची चढाई खार्किवांत सुमार 3500 भारतीय विद्यार्थी सांजे मेरेन कशेय भशेन खार्किव सोडून पेसोचीन बबाय शिमेर पावपाची दूतावासाची शिटकावणी। प्रधानमंत्री मोदीचें पोलंड युरोपीय संघाच्या फुडाऱ्यां कडेन रातीं उलोवपय जालें। युक्रेनात अडकल्ल्या भारतीयांक हाडपाक मोदी सरकारान आनीक नेट धरला। फुडल्या 3 दिसांत 26 इव्हॅक्युएशन फ्लायटींचे जॅम पॅक शेड्यूल। परिस्थिती गंभीर जाल्ल्यान इंडियन एअरफोर्स C-17 ट्रान्सपोर्ट एअरक्राफ्ट घेवन मिशन गंगात वांटेकार। युक्रेनातल्या लोकांक भारताची मानवीय मजत सुरू। ते वटेन युक्रेनाची राजधानी कीव आनी खार्किवाची रशियन सेनेन गराडो घालून चढाई सुरू केल्ल्यान खार्किवांत अडकल्ल्या भारतीय विद्यार्थ्यांक सांजे 6 मेरेन शार सोडपाची दूतावासाची एडवायझरी। रशियन अधिकारिणी कडच्यान मेळिल्ल्या इनपुटाचेर ही एडवायझरी। Now, moving on to the situation there in Ukraine. The cities in eastern Ukraine remain areas of concern for us. Continuing violence there. There are encouraging reports that some students were able to board trains out of Kharkiv yesterday night, today morning. And we assisted in this process through the student contractors and other partners. As you know, we have been in communication with the Russian side regarding safe passage of our nationals from Kharkiv and other nearby cities. देखिए, अभी हमने देखा होगा कुछ ही देर पहले हमने एडवाइजरी, हमारी एम्बेसी ने एडवाइजरी जारी की है जिसमें हमारे नागरिक, हमारे छात्र जो खार्किव शहर में हैं, खार्किव की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, खार्किव शहर में उनको कहा गया है कि आप निकल लें वहाँ से शाम के 6 बजे लोकल टाइम के पहले। और 3 जगह बताई गई है। हमें मालूम है कुछ दिक्कतें आ रही हैं जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे निकलने में, ये स्वाभाविक है और हम उनके कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर से। वी हैव इशूड दिस एडवाइजरी बेस्ड ऑन इनपुट्स दैट द रशियन साइड हैज गिवन। वी हैवंट चोजन दिस लोकेशंस, वी हैवंट चोजन द टाइम। These are based on inputs that as you know, we've been saying, and Foreign Secretary has said, External Affairs Minister also had raised, Prime Minister has also raised, conveyed to his counterparts of the need for a mechanism to safely evacuate our citizens, our nationals. I can't say anything beyond this because I think that's pretty self-evident. एक दोग करून गोयचे भुरगे पावंक लागले। परिस्थितीचेर गोयचो मुख्यमंत्री उलयलो। युक्रेनाक जे गोवन स्टुडंट्स शिकता जवळ 14 जाण थंयसर आसा कंटिन्युअसली आमचो NRI ऑफिस एंथोनी
कंटिन्युअसली इन टच आसा आनी त्याच बरोबर 14 भुरग्यां पैकी 2 जाण गोंयांत पावले, 3 जाण फ्रॉम युक्रेन टू रोमानिया कंट्रीत पावल्ले आसा. उरलेले आमच्या थंयच्या लोकल एम्बसी बरोबर कंटिन्युअसली इन टच आसा. तांकांय बी म्हाका दिसता आज किंवा फाल्यां भितर ज्यो फ्लायट्स रोमानिया किंवा बाकी खंयच्या कंट्रींतल्यान येतले थंयच्यान तांची येवपाची वेवस्था जी आसा ही केली वयतली. म्हाजें ऑफिसूय बी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्स आनी NRI ऑफिस हांचे कडेन कंटिन्युअसली इन टच आसा. आमी देवा लागीं मागता की जाता तितके बेगीन आनी सुखरूपपणे सगळे जाण ऑल इंडियन्स थंयसर जे आसा तितके जाण परत एकदां देशांत पावचे ही देवा लागीं प्रार्थना. ऑपरेशन गंगान गोयचे मेडिकल स्टुडंट रेचल गोम्स गोंयांत पावले. But then this year in 2022 of February, we got to know that there might be a war because there was news all around. So then everybody was thinking like what's going to happen and all. Our friends and all were telling us like be careful, what might happen there. So we were like fine, everything's normal. But then about like after the 15th of February, things were getting intense and we got to know that Russia is planning for a war. So we decided to leave. Like we were about 7 to 8 of us in our friend circle. So we decided to leave. And they said that they would start on the 16th of February, the war. So we wanted to leave before the 16th. Now this was about the 14th of February. It was actually risky to travel by road in case if they start on that day. So we thought we'll take a flight directly from Zaporozhye. Zaporozhye is the place I stay in Ukraine. So then we decided to take a flight directly to Turkey, I think. But then that wasn't happening because we needed visa for Turkey. And as students, we have only student visa for Ukraine. Later, normally we reached the Kyiv airport. And then in the afternoon was our flight. So then we got the flight. It was a connecting flight via Sharjah to Hyderabad. सरकारान खंय इव्हॅक्युएशनाचो नेट अजून वाडोवंक जाय. NSUI मोदी सरकाराचो निषेध करता. But we don't understand this. What is the Indian government doing? What is the Modi government doing? Do we realize that we need to have a back to the students? ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू ब्रेस्तारा सावन 2 दिसांचे गोंय भेटेर. राजभवनात दरबार हॉलाचें उक्तावण ताच्या हातान शुक्रारा. राज्यपालय आसतलो. 7 कोटी रुपये मोडून दरबार हॉल बांदला. 1000 लोक बसपाची हॉलाची तांक. 1600 चौखण मेत्र सुवातीचो हॉल. सरकाराचो सोपूतविधी धरून राजभवनाचेर जावपी वेगवेगळ्या सरकारी सुवाळ्यांक आतां बरेपैकी सुवात. राजभवनाचेर राज दरबार हॉल हो कन्स्ट्रक्शन करून कंप्लीट जाल्लो आसा आनी ऑलरेडी हे फंक्शन आमचे गव्हर्नर हांच्यांनी डिसायड केल्लें आसा. तांच्या इनॉग्रेशना खातीर तांच्यांनी उपराष्ट्रपतीक आपयला. 4 तारखे दीस सकाळी 11 वरांचेर हे फंक्शन आसा. ऑफिशियली ह्या कार्यक्रमा खातीर उपराष्ट्रपती, राज्यपाल, हांव, ऑपोजिशन लिडर्स हे सगळे जाण त्या कार्यक्रमाक हजर आसतले. म्हाका दिसता फुडल्या शपथविधीच्या पयलीं गव्हर्नराक ह्या हॉलाचें इनॉग्रेशन करपाचें अशें थारायल्लें. तेणे करून एक तेंच्यांनी छोटेखानी फंक्शन हे 4 तारखे दीस सकाळी दवरलां. ह्या कार्यक्रमा खातीर खास करून उपराष्ट्रपती हे गोंयांत येता. नवे सरकार त्या दरबारान शपथ घेतले. हय, राज्यपालांच्या म्हणण्यानुसार की न्यू गव्हर्नमेंटचे शपथविधी जो आसा ह्या राज्य दरबारात जो तेंच्यांनी हॉल केला त्याच हातूंतल्यान शपथविधीचो सुवाळो पार पडटालो. प्रत्येक फावटी थंयसर पॅन्डॉल्स घालचे पडटाले, वेगळे पॅन्डॉल्स घालून तयारी करची पडटाली. बट हो हॉल जाल्या उपरांत वेगळो पॅन्डॉल्स घालपाची गरज ना की एक प्रशस्त पैकी हॉल जाल्या उपरांत न्यू गव्हर्नमेंटाचो शपथविधी जो आसा ह्या नव्या हॉलांत जातलो. मोपा लिंक रोडाक गांवची शेताबाटांची नासधूस चल्ल्या. उपजिल्लोधिकाऱ्याचें केंद्रीय कायद्याचेर बोट. पंचायत हरकती असल्यो गजाली लागनात म्हूण शेतकारांक जाप. जिल्लोधिकाऱ्याचे लेखी जापे प्रमाण कोर्टांत वचपाची शेतकारांची तयारी. कोर्टाचो निकाल येय मेरेन तरी खंय नासधूस बंद करची. तिळारी कमांड एरिया, काजू, शेताबाटां, झरे, व्हाळ काबार करून विकास कसलो. पंचायतीच्या नोटीसी अंतर्गत ते काम बंद करूंक शकना अशें सांगून तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें आहा. म्हणून ते काम स्टॉप जावचें ना आनी ते नोटीसी बद्दल कितें पत्र व्यवहार आहा म्हणजे कितें लेटर ते आयज आमकां आमच्या पंचायतीक कळयतले अशें तेंच्यांनी समज आमकां आयज धाडलेलें आहा.
सगळे जे कितें ऑथॉरिटीज आसात गांवची पंचायत पासून आसात ते सगळे ऑथॉरिटीज ते प्रिवेल करतात सेंट्रल एक्टा सकयल जी आमकां गजाल ती मान्य ना. बाबा आमच्या घराच्या सायडीच्यान आनी खंयच्यान रोड वता आनी सांगिल्लो रोड खंयचो दुसरो रोड सांगिल्लो. सो हे सगळें कशें घडटा ह्या गजाली खातीर मागीर हो सगळो गेल्या वर्साच्यान हे प्रोसेस हो जो हे आसा स्टेप्स आसा किंवा एज्युटेशन आसा ते सुरू जाला पर्टिनेंट टू लिंक रोड. कारण आमच्या म्हणण्या प्रमाणे लिंक रोडचो विशय एअरपोर्ट प्रोजेक्टाच्या वेळाचेर खंयच आमकां शेतकार भावाक आमच्या लक्षांत हाडून दिवना किंवा ग्रामस्थांक आमच्या लक्षांत हाडून दिवना असो आमचो दावो आसा. जो रोड दाखयल्लो तो वेगळोच आसा. ऑब्जेक्शन रेज आमी केल्ले की ज्या वेळाचेर नोटिफिकेशन आयिल्ले सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे आनी विथीन 30 days ऑब्जेक्शन घाल म्हणटले त्या टायमाचेर ऑब्जेक्शन रेज केल्ले की एनवायरमेंट क्लियरन्स ना रस्ते एग्रीकल्चरल लँड व्हायलेट जाता एग्रीकल्चरल एक्ट तेवूय घातलेले आसा लँड यूज एक्टूय आसात तातूंतय आमी ऑब्जेक्शन घातले अशे 4-5 ऑब्जेक्शन आमी रेज केल्ले पूण खंयसरूच त्या ऑर्डरीन आमकां दिसूंक ना की हेजो उल्लेख केला म्हणून. आमचें म्हणणें आसा की हायकोर्टान निर्णय दिवं हायकोर्टान निर्णय दिल्या उपरांत तुमी जे कितें करतले ते तुमी करा पूण हायकोर्ट जो मेरेन निर्णय दिना तो मेरेन तरी तुमी मातशें थारवा. आमी आनी कलेक्टराक एकूच रिक्वेस्ट केली सगळ्या शेतकऱ्यांच्या वतीन की ॲटलिस्ट जे फ्रूट बेरिंग ट्रीज आसात काजू लागलेले आसात आंबे लागलेले आहात ते ॲटलिस्ट आमकां 2 महिने तुमी रावात ते उत्पन्न आमकां घेवन या. हाती तोंडा कडेन आयिल्लें जें उत्पन्न आयज आसा ते तुमी काबार करूंक जर सोदता जाल्यार शेतकऱ्यांनी फाल्यां फुडें कित्याक खावपाचें तांचें उत्पन्न तुमी हाती तोंडा कडेन आयिल्लें जर काबार करपाक सोदता आनी तुमकां 1 म्हयनो किंवा 2 महिने जर रावपाचें पाशेंस ना जाल्यार तुमी ऑलरेडी ठरयल्लेंच आहा की तुमी आमी सगळे सत्यानाश करूनच हो विकास करतले म्हणून. सीएमाक आमी सांगले की हो रोड पळय आहा आमची सगळी शेतां बितां वयता कॅनल बिनल वयता सगळे नासजूस जाता काजी वयतात आनी कमांडंग एरिया जी आहा तिळारीची पळय ती नश्ट सगळी जाता. त्या वक्तार हो म्हटला तुमी हें करूं नाका तर म्हणलो दुसरो खंय आहा तर दुसरो म्हटला फॉरेस्टाचें म्हटलां ते म्हटलां 2.5 किलोमिटरान म्हटलां कमी आहा आनी जो नॅशनल 166 जो आतां रोड जो वयता गोव्या टू सावंतवाडी बॉम्बे वयता त्या रोडाक नजीक टचिंग आहा कोणाकच तेचो कांय इफेक्ट जायना असो आमी ताका सीएमाक दाखयलो आनी सीएमान वयल्यान आमकां सांगले हेय पळयता आनी तेय पळयता आनी सीएमान लास्ट कांयच पळोवंक ना. लोक सांगतात तांकां ते कंपन्सेशन मेळूना कंपन्सेशन कशें घेवपाक ताका हांवें वारकंड पंचायत सरपंचा कडेन उलयल्लो आसा तांकां सांगलां की तांचे कोणी रेप्रेझेंटेटीव आसा ते म्हाका येवन मेळ्ळ्यार हांव तांकां तांचे आयकूं शकता तांची कितें मागणी आसा आयकूंक शकता आनी ते गव्हर्मेंटा कडेन कितें ताका करपाक जाय कितें आसा तशें कितें आसता आमी ते एक पावलां फुडें घेवन तुम्ही पंचायती कडेन उलोवपाक रेडी आहात ते तुमकां मेळत मेळ्ळ्यार तांकां तांचे कोणी रेप्रेझेंटेटीव येतात अशें हे आसा की ते तुमी ते एक्सप्रेस वेच करूं नाकात हांगा प्रोजेक्टूय हाडूं नाकात ते आतां आमी ते पिरियड क्रॉस जाल्ले आसा कित्याक एअरपोर्ट ऑलरेडी रेडी जाला ऑलमोस्ट रेडी जाला आतां ऑगस्टान ते इनॅग्रेट जावपाक जाय ताका एक एक्सक्लुझीव 6 लेन कनेक्टिविटीची गरज आसा तशें आसा म्हणटाना आतां सगळे आमी परमिशन घेतले अवॉर्ड केले सगळे केले आतां ते हांगा एअरपोर्टूच करूं नाका म्हणजे कितें आसा की ते स्टेज आमी क्रॉस जाल्ले आसा. मोरजे दर्यादेग कासवांची नेस्टिंग सुवात म्हूण अधिसूचित आसतना कोणे तरी दर्यादेगेर फोग मारलो. पेडणे पोलिसांनी एकल्या फोगेराक उखल्लो. अटक केला तो खंय उत्तर प्रदेशांतलो. फोग लायतना ताका रातीन धरलो. प्रकरण कितें ताची खंय पोलीस चवकशी करतात. फोगान एका शेकाचें लुकसाण जालां म्हणून रिपोर्ट. ही गजाल राती मोरजेच्या दर्यादेगेर. ह्या दर्यादेगेर फोग लावंक परवानगी ना. टुरिस्टांची मस्ती कासवांक रातया त्रास केले ते भायर एका शेकाचें लुकसाण जालां म्हूण कळटा. मोरजे दर्यादेग ऑलिव्ह रेडली सी टर्टल ह्या कासवांची राबित्याची सुवात. रानवटी जीव राखण कायद्या सकल तांचो खासा सांबाळ जाता. ही सुवात कासवा खातीर अधिसूचित केल्या. थंय किजिला वा उपद्रव करप हो कायद्यान गुन्यांव. 1995 पर्यावरण आनी पशुपालन प्रेमींनी कासवाच्या सांबाळाक ही पावलां उखल्ली. केंद्रा कडच्यान फंडांतल्यान हे कन्झर्वेशन सेंटर चलता.
रातया बिचार कसलोच बोवाळ जावंक जायना म्हूण टुरिझम खातें शेकाक लायसन दितना स्पश्ट करता. सायलंट आनी नो एक्टिविटी झोन म्हणून गोंयच्या राना खात्यान थंय बोर्डूय मारला. सगळे कायदे खुट्याळाक लावन टुरिस्टांचो धुडगूस. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कळंगुटे सोजा लोबो हँगओव्हर क्लबार हल्ल्याचे केशींत म्हापशें JMFC कोर्टांत आरोपपत्र जालें. अटक केले 18 जाण कोलवाळे जेलींत आसात. एकल्याक जामीन मेळ्ळा. चार्जशीटांत 25 जाणां आड आरोप, 6 जाण फरार. धंद्यावेल्यान वादांत 28 डिसेंबराचे रातीं सोजा लोबो रेस्टॉरंटार 100 लोकांच्या जमावान हल्लो केल्लो. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. संसड्यावेल्या कोयराचो विलो लावंक कळाव म्हूण हायकोर्टान कॉन्ट्रॅक्टर हिंदुस्तान वेस्ट ट्रिटमेंटाक धुलो. फायन मारपाची शिटकावणी. वेस्ट मॅनेजमेंट महामंडळाच्या एफिडेविटा प्रमाण डंप सायटी वेले 2,31,000 क्युबिक मीटर लिगसी कोयरांतलो 45,000 क्युबिक मीटर मायज कोयरा विलो लागला. कोर्टान महामंडळा कडेन 4 एप्रिल मेरेन स्टेटस रिपोर्ट मागला. प्रियोळकार आमदाराचेर बेजार. लोकांचो तेको आपल्याक सीट मोगो काडटाच म्हूण अध्यक्ष उमेदवार दीपकाचो दावो. सायलंट वोटर खंय अपक्ष निगळेचो. आपाचो म्हणटा ताका तिकेट जाहीर जाली तेन्नाच तो जिखलो. आर्जीन खंय मोठ्याच्या तोंडाक फेस काडला. गोविंद म्हणटा भुरग्यांनी जाणट्यांक मतदानाक भायर काडले. पोस्ट पोल मतदारसंघाचे माळेंत आज प्रियोळ. ह्या फावटी परत एकदा प्रियोळ मतदारसंघात म्हणजे 3रे खेपा हांव उबो रावलो आनी तो उबो रावलो तो कोणाच्या कार्यकर्त्यांच्या मागणेचेर. मतदाराच्या मागणी आशिल्ली की परत हांवें प्रियोळा येवचें, कारण त्यांनी म्हजें काम केलें. पयलींचे 10-12 वर्सां जें काम केलां तें तांणी पळयल्लें आशिल्लें. ज्या पद्दतीन गेल्या 5 वर्सांत कामाच्या नांवान, विकासाच्या नांवान कितें जो कितें त्या मतदारसंघात घोळ घातला त्या खातीर लोक खूब त्या 5 वर्सांत त्या आमदाराचेर नाराजी आशिल्ली. खरें म्हळ्यार एंटी इनकम्बन्सीचो इफेक्ट जो आसा तो इफेक्टाक लागून सगळ्यांनी थारायलें की कितें तरी बदल घडोवपाक जाय आनी ताका लागून सायलंट वोटींग हो विशय. सायलंट वोटींग खूब आमच्या मतदारसंघात जालां अशें आमचो अंदाज आसा. कारण लोक उलय नाशिल्ले पयलीं, थोडे भयान उलय नाशिल्ले, थोडे दबाव खाली आशिल्ले कारणान उलय नाशिल्ले. पूण वोटींग करता आसतना जें कितें तांकां तांच्या मनान आसा तशेंच त्या पद्दतीन वोटींग तांणी केलां. फाटलीं 15 वर्सां आमकां आमचो म्हणजे स्थानीक उमेदवार किंवा स्थानीक आमदार नाशिल्ल्या कारणान लोकांच्या मनान एक कळबळ आशिल्ली की आमकां स्थानीक उमेदवार कित्याक ना. आनी ह्या फावट तांकां तें ऑप्शन मेळिल्ल्या कारणान म्हणजे निश्चितूच ताजो फायदो म्हाका जातलो हातूंत मात्तूय दुबाव ना. माझ्या सारख्या सर्वसामान्य मनशाक जेन्ना तिकेट जाहीर जाली तेन्नाच प्रियोळ मतदारसंघाचो विजय हो निश्चित आसा हें म्हाका जाणवलें. हांव तरी आज उमेदवार म्हणून फुडें सरलो. हांव निश्चितपणान सांगता की आम आदमी पक्षाचें सरकार आनी प्रियोळ मतदारसंघात आम आदमी पक्षाचें नेतृत्व अर्थात नोंदू नायक निवडून येतलो. मात्तूय ह्या बद्दल मात्तूय दुबाव ना. रेव्होल्युशनरी गोवन्सान हे फावटी एस्टाब्लिश पॉलिटिशियन जे ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन आसा तांकां आलेल्ले आसा, तेंच्या तोंडांच्यान फेस काडलेलो आसा. आमी रिजल्टाचो विचार करचे पयलीं आयज आमचें परत एकदां काम सुरू जाल्लें आसा. आमचें काम आसा तें फक्त म्हणल्यार लोकांक एम्पावर करपाचें. 10 तारखेक जो रिजल्ट जातलो तो एक वेगळें चित्र निर्माण करतलोच. आयज गोंयभर रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें झंझावत जाल्लें आसा आनी ह्या लोकशाहीक दिल्लो अधिकार, दिल्लो हक्क आनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरा प्रमाणे जो आमकां एक दान करपाचो जो एक आनी सरकार कशें आसचें, लोकांक कितें जाय हें सांगपा खातीर आज मतदान केल्ले बद्दल हांव खूब 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 आभार व्यक्त करतां की म्हजी ल्हान माणकुली भुरगीं, ज्या भुरग्यांनी सुद्दां घडये तांकां मतदान नासतलें पूण आपल्या आवय बापायक मोठे तरेन कन्विन्स करून बरेचशे जाणांनी व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान, ऑडियोच्या माध्यमांतल्यान आपले आवय बापायक आनी लोकांक अपील केल्ले आसात, मतदारांक अपील केल्ले आसात. त्या बद्दल तांचे हांव मना काळजासान खूब खूब आभार व्यक्त करतां.
चरण देसायाच्या टिमीन प्रियोळा तळयेंत आडकल्ल्या मानग्याक साल्वार केलें. मानगे 10 फूट लांब, सुमार 250 किल. 8 जाणांनी उखलून गाडयेंत घालून व्हरून आमोणे खांडोळे न्हंयत सोडलें. हे सेवेक राना खात्याक खंय हरकत घेता, लोक आपयता, लोकांचो विश्वास राखूंक वेळ प्रसंगाक वतात. सरकारान खंय तांचे सेवेक मान्यताय दिवची, मानधनाची गरज ना. हांवांनी अंकीत देंवले आनी आमी ताका फाटल्याच्यान दोरी घातली. तें कितें जाल्लें, तेजें जें तोंड आशिल्लें तें सरान घातलेलें तें दोरयेक घुसपल्लें आनी बंद आशिल्लें. त्या कारणान आमकां बरें पडलें फाटल्याच्यान येवन ताका दोरी घालपाक. वेट आमकां उखलपाक खूब त्रास जाले. तेजें कांयच न्ही म्हणल्यार 200-250 किलो तरी वजन आसतलें. शेपटीत तेजी उबारपाक म्हाजे कडेन एकट्या कडेन जायनाशिल्ली. कितले जाण आसले तुमी सगळे मागीर व्हरपाक? आमी 7-8 जाण लागले. ताका आमी स्ट्रेचराचेर घातलो. एक्चुअली आमकां लिगली थोडे फॉरेस्ट ऑफिसर विचारता की तुमकां रायट ना धरपाक ही जनावरां, कारण हें फॉरेस्टाचें काम. पूण आमकां मागीर कांयच उपाय ना जाता आनी मागीर आमकां तातूंत वचचें पडटा. सो लोकूय कितें आसा, लोकांक आतां विश्वास बसला की बाबा हांकां फोन केल्यार रोखडे पावता अशें. सो एटलिस्ट कशें आसा की आमकां म्हणजे फाटीं जेन्ना तुमकां खबर आसा की आमच्या रेस्क्युअरांक मारले तेन्ना सुद्दां असोच बोवाळ जाल्लो की म्हणजे आमी सरकारा कडेन मागणी इतलेच करता की खंय तरी एक रेकॉग्निशन तरी दिवचें की बाबा तुमी काम करता आनी तुमकां सरकारी किंवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा तांचे कडल्यान एक म्हणजे मान्यता इतलेंच. म्हणजे आमी पयशेय मागना आनी कसलो जॉबूय मागना. प्राचितीचो काळ लेंट सीझन बुधवारच्यान सुरू जालो. गोंयचे क्रिस्तांव इगर्जींनी ॲश वेनसडेक मिसांत वांटेकार जाले. फुडले 40 दीस प्राचितीचो काळ चालू उरतलो. रशिया युक्रेना मदीं शांतिकायेक प्रार्थना करपाची गरज आसा असो उलो आर्च बिशप फिलीप नेरी फेर्रावान लेंट सिजनांत मारला. प्राचीन करून आमचे जिवीत बदलून आमकां खुशी आसा म्हूण दाखोवंक आमी आतां माथ्यार गोबर घालूंक येता. ह्या गोबराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालून म्हूण बापा लागीं मागुया. आज आमी सगळीं क्रिस्ती भावार्थी ह्या प्राचीत काळान भितर सरता आनी आमच्या कपलाचेर आमी गोबर लायता. हो गोबर आमकां उगडास करता की आमी मनीस दुल्लींतलीं आयलीं आनी दुल्लींत वेतल्या. हो गोबर म्हटल्यार एक धूळ. म्हणटच ह्या संवसारान जें कितें आसा तें आमी घेवन वचचे ना, पूण आमी एक धूळ जातले. हो गोबर आमकां उगडास करता. उपास करून मागणी करून आमी दुसऱ्यांक सवेन दोयाड जावन दुसऱ्यांक आदार दिवन आमी ह्या प्राचीत काळांत देवाक ओदीक लागीं येता. आनी हे वेळार आमी हे आमचे पोरचेक उलो मारला की आमी जो उपास करता, आमी जे त्याग करता ते ह्या संवसारा पासून भेटूंक आमी हे झूज सुरू जालां तें आमी पळयलां. युक्रेन आनी रशिया मदें जायत्या लोकांचो जीव वेता. हे खातीर जें आमी हें करता, मागणें करता, त्याग करता ह्या संवसारा खातीर भेटूंक आमकां चड दूख भोगता. आमचो एक इंडियेचो एक भाव नवीन हो स्टुडंट होय सोंपून गेलो ह्या झुजांत. हे खातीर आमी ताचेय पासून मागलां
आनी आख्या संवसारा पासत आमी मागता आनी आमी करचेक उलो मारला हो त्याग हो उपास तांणी देवा सरशी लागीं येवन एकामेकाचो मोग करूंक आनी जे आमी त्याग करता ते ह्या संवसारा खातीर ह्या संवसाराचे शांती खातीर हें झूज सोंपूंक आमी भेटोवंक आमी ह्या लोकांक आमच्या भावार्थ्यांक आमी सांगलां. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपाचेर. बी प्रुडंट, बी सेफ. देव बरें करूं.